पणजे महालक्ष्मी देवस्थानाचे द्विशताब्दी महोत्सवाचो समारोप जालो। या देवस्थानाचे स्थापणुकेक 200 वर्सां जाली। महोत्सवा निमतान 3 दीस धर्मीक विधी जाले। हे पणजेची जी आमची ग्रामदेवी आसा श्री महालक्ष्मी माता हांचे हांगा आगमन जाल्ल्याक 200 वर्सां पूर्ण जाता म्हणून हो सगळे पणजेकाराचो उत्सव। सगळे भाविक लोक हांगा आयिल्ले आसा। 3 दिसाचो मोठ्या उत्सवान हांगा उत्सव मनयलो गेलो। आज ताजी महापूर्णावती जाली। कितलेशे हजारांनी लोक हांगा पावले म्हणून हांव खूश भोगता आनी समितीच्या वतीन इतलेंच मागता की लोकांची जी हांगा कृपा आसा ह्या देवस्थानाचेर तशीच वाडत वचची, कित्याक हांगा सगळेच पणजेकार बसतात आनी ताका लागून राजधानी जाल्ल्याक तर ताजी आनी किर्ती वाडटा। म्हणून अशीच हांव माते कडेन मागता की ह्या देवळान अशीच एकता आसून फुडें पणजेकारांची सगळी एकता आसून फुडें असोच ह्या देवळाचो आनी देवस्थानाचो भरभराट जावं हें हांव माते कडेन मागता। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। दाबोळे नवे वाडे वाठारात हाऊसिंग बोर्डात रावतल्यांक बेकायदेशीर बांदकामा वेल्यान नोटीसी आयिल्ल्यान ते माविना कडेन पावले। हाऊसिंग बोर्ड मंत्र्या कडेन उलयता म्हूण माविनान खंय उतर दिला। दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी निवाडे जे हाऊसिंग बोर्ड आसा त्या एरियाक 500 नोटीसी धाडला। हाऊसिंग बोर्डा थ्रू ते नोटीसी येयला की एनक्रोचमेंट जो वाडयला ते मोडटले म्हणून। सो आम्ही तोच इशू घेऊन आयज आमचो ऑनेबल पंचायत राज मिनिस्टर मोहीन मुदीनो कडेन घेऊन येयला इशू तो। आता इतकी वर्सां जाल्या ना, आता ते आमचे कडेन आमकां नोटीस धाडटले। आमकां अजून येवंक ना, सकयल अजून कडली नाही। आमकां येतली म्हणून पेपरार येयतले आमी मागीर ताका वचपाचें। डेमोलिश करपाचो प्रश्न येना, आमी हूंय डेमोलिश करूं ना, कित्याक लोकांक आमी त्रास दिवना। पूण हेजो अर्थ हे न्ही की फुडें आनी इलिगल बांदीत रावपा जाय म्हणून। आमी आतां तोय बीन कायदो हाडटले। म्हाज्या पंचायतीनूय हांव सारको कायदो हाडटलो। सर्व जाले हाऊसिंग बोर्ड टेनमेंट्स आहा तांकां आनी ताका लागून इतलो लोक हांगा भरलेलो आनी सगळे लोक भायर सरून आयलो। तेंची घर डेमोलिश जाता। आमी तांकां सांगलें आमी घर खंयचे एकूय डेमोलिश करना, पूण नोटीसीस सर्व केला कित्याक कायद्यार बसलो ना जाल्यार कशे कायद्यार बसून तेणी पयशे हाऊसिंग बोर्डाक फारीक करपा जाय, कशे तेणी रेग्युलरायज करून घेवपा जाय, ना डेमोलिश करता ताका लागून ती प्रोसिजर फॉलो करपा खातीर तांकां आमी समजूणी दिला। मणिपाल हॉस्पिटलात गोवा पोलिसांच्या काय अधिकाऱ्यांक एमर्जन्सी प्रसंगात फर्स्ट एड दिवपाचे प्रशिक्षण दिले। Will definitely help save lives because this is the most important skill which one can have. So I wish that the officers who have learned these skills, they will update it also and they will further extend it to their colleagues also, family members also. There are so many situations in which you need certain skills to immediately take care of the victim before proper first aid arrives. First responders are always police. We think that 108 reaches fastest, but I think 108 takes time because they are few in number and the fastest is 100 and they come the earliest. So it's very important that the first responder must know kire karpai tami. And I am really happy that they have been trained under very nice manicure and all. Actually they have been trained to do how you can do a cardiac massage, how you can do mouth to mouth respiration, how to carry patients. श्री संप्रदायाच्या वांगड्यांनी पेडण्या झाडाविषयी जागृताय करून वृक्षारोपण केले। कार्यावळीक थंयचो आमदार मंत्री बाबू आजगावकर आशिल्लो। देशभर चालू आणि सगळ्यांनी बरे काम करत होते। आपण तिथल्या लागून थोड्या सोऱ्याची नाव दिलं काढून उडवलं। म्हणजे महाराजाचे जे काम असलं ते लोकांखातीर काम असलं। आज सुद्धा हांगा झाडां लावपाचो प्रोग्राम घेतला। पोल्युशन मुक्त गोवा त्याच्यातले व्हडले काम ताणें आपणें घेतलेलें आहा। आमी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाडटा, झाडां कट करपाक पडटा, पूण जितली कट करता तितलो तो लायतलो। डेव्हलपमेंटूय जाय, विकासूय जाय, प्रोजेक्टूय जाय आनी आमचे झाडांय आमकां सांबाळपाक जाय। म्हणून जितली कट जातली तेच्या डबल झाडां लावपाक आनी तें काम बरें महाराजान घेतलां। हाजे बद्दल आमचे उपकारी आमचे मंत्री महोदय अशेंय बी करपाचे की ज्या वेळार झाडां खातीर रस्त्याचें डेव्हलपमेंट जाता त्या वेळार तांकां म्हजी नम्र विनंती आसा की तेंच्यांनी वृक्षारोपणूय बी करपाक हातभार लावपाचो।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.